Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तातून आमी टार्गेट पॉप्युलेशन आसा 18+ to 44. सो सकाळच्यान आमी हांगा लाडफे आसा आनी अजून बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी तांकां हे एक वेटेन रिलीफ शे कित्याक तांकां ऑनलायन प्रॉब्लेम जातालो थंय खंय नेटवर्क ना हें ना सो हे तांकां बेस्ट जाला आनी ते ताजी एडवांटेज सुद्दां मॅक्झिमम घेता. पयलीं ते रेजिस्ट्रेशन करचें पडटालें आनी नेटवर्क नासतालो हांगा चडसो नेटवर्कूच नासता सो प्रॉब्लेम जातालो. आतां फ्री केला म्हणजे सगळ्यांक एवेलेबल मेळटा. थोड्यां कडेन मोबायल नासता प्रॉब्लेम जातालो सो जशें फ्री केला ते सगळ्यांक एवेलेबल करपाक मेळटा. सो हो गव्हर्मेंटान जो स्टेप घेतला इट इज अ व्हेरी बेनिफिशियल स्टेप टू एवरीबडी रायट फ्रॉम 18 to 44 years ऑफ एज पीपल ग्रुप. सो हांव आनी म्हाजो भाव हांगा आयज फर्स्ट डोस घेवपाक गेल्ले. सो म्हाज्या मम्मीन ऑलरेडी 2 डोस घेतलेले आसा आनी हे वॅक्सीन खूब म्हणजे अशें मॅन्डेटरी जालें की पॅन्डेमीक चालू आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी वॅक्सीन घेतलेलें बरें दी. जे तरेन आमी इलेक्शनाक लोकांक हाडून मारून घेता तेच तरेन आमी लोकांक हाडून मारून घेतलो आनी जेन्ना पार्टीन सांगलें की जाता ते 100% झांग जाय आनी तेज्या बद्दल आमचे वर्कर्स पार्टीचे पदाधिकारी हे प्रत्येक केंद्रात मोठ्या प्रमाणात काम करून वॅक्सीन करून घेतात आनी तेजे बरोबर जे डॉक्टर जे आहा डॉक्टराची टीम जी आहा प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोलवाचे ते सगळ्यांक सहकार्य करून ते आमकां सहकार्य करतात. आनी ताका लागून टिका उत्सव हो मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन जावचो आनी तो एक उत्सव म्हणून सरकारान जेन्ना डिक्लेअर केलो त्या वेळच्यारूच खऱ्या अर्थान ह्या टिका हाका वॅक्सिनेशन ड्रायवाक गती आयली. तर हांव मागता सगळे 18 to 44 ह्या ग्रुपांतले सगळे जनतेक की तेंच्यांनी येवन हो जो गोवा गव्हर्मेंटाचो जो प्रोग्राम स्टार्ट जाल्लो ताचो पुरो फायदो घेवपाचो.